पणजे शहर आणि पणजे भायले जे सबर्बन एरियाज आसा तांकां स्काडा सिस्टम म्हणजे सुपरवायझरी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एक नवी प्रणाली अवलंबीत करपाची, जाका लागून एक्चुअल डिमांड खंय आसा थंय पावर डायवर्ट करपाक मदत जातली आनी पावर आउटेजीस नाजाल्यार ओवरलोड जाता ते खूब प्रमाणात कमी जावन एक बरी स्टेबल पावर आमकां मेळटली. एक मॉडेल तत्वाचेर तांणी देशान पयलेदां ही सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या डिपार्टमेंटान आमच्या मिनिस्टरान थारायलां. गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन नवे टेक्नॉलॉजी वापरून आमी ते चालू करपाचें थारायलां. I have demanded that no more commercial connection should be given in my area, that is Shinkerim to Baga, till we improve the existing electricity. Why should a local suffer because of a hotel coming up at the next door? Local should not suffer. Because already तेंचे घरान फ्रीज ड्रीप जाता इवनिंग, लो वोल्टेज अशी जाता की फ्रीज ड्रीप जावपाक लागता. The minute fridge drips, everything in the fridge gets spoiled. So this is today's power problem in my coastal belt. It is serious and we need to improve it. Only it can be improved by adding the number of transformers in the substation, bringing new feeder lines in the substation and improving it, which will cost the state at least more than 100 crores. न्यू सबस्टेशन जो जर वर्टिकल घालता सालिगांवान एक 100-150 कोटी लागतले. हे पयलीं करा आनी ते न्यू 1000 रूम्स आर गोइंग टू कम अप. खंयसून पावर दितले तांकां? सगळ्यात व्हडलो इशू म्हणजे तर लॉट ऑफ प्लेसीस ट्रान्सफॉर्मर्स आर रिक्वायर्ड. लो वोल्टेज येता खूब कडेन आतां झाडां बिडां असल्या कारणान यू नीड टू हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग. दॅट इज ऑल्सो बीइंग टेकन अप. दीज आर टू मेजर इश्यूज आनी स्ट्रीट लायट्स खूब कडेन नात. So my request is, which I put also in black and white, that to give me a separate subdivision so I have 1A and it may for better controlling. So they're looking, so I've asked for a proposal, honorable asked for a proposal. Another issue is of course, which LED lights are there, which is being done. But as at least for my conductors, which are there for last so many years, that gets corroded, the quadrata, and then it breaks down. So they said they would give me an issue, they would replace that conductors as of now. मेजर जी पंचायत एरिया आसा, साळ पंचायत, मेणकुरे पंचायत, लाडोपासे पंचायत यांच्या खातीर एक साळ गांवान साळ सबस्टेशन प्रपोज केल्लेलें आहा खूब वर्सां पयलीं. जागो एक्वायशन जाल्लो आहा, कंपाउंड घातलेलें आसा. ह्या सबस्टेशनाक ताबडतोब चालना मेळची, ताबडतोब ते कार्यरीत करचे ही मागणी आयच्या मिटींग केल्ली आसा. ज्या हितून ह्या पंचायतीच्या लोकां बरोबरच जी लाटंपारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट येता ताका पण हे साळ सबस्टेशन उपयोगी पडटलें म्हणून. ज्योतिर्मय जी स्कीम आहा ती 70% जाल्ली आसा आनी डिपार्टमेंटान आतां अशें ठरयल्लें आहा ती डिसकंटिन्यू करपाक. कारण जवळ जवळ आमी 7 lakhs बल्ब हें केल्ले आसा, त्या स्किमी अंडर दिल्ले आसा. आनीक उरलेल्या लोकांक आतां आजून खुबशे लोक व्हरपाक येवना आनीक त्या खातीर ती डिसकंटिन्यू करून त्या पेक्षा आमी जे बल्ब आसा LED बल्ब आनी ट्यूबलायट्स आनी फॅन्स एक आनीक नवी स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्ली आसा ती स्कीम हांगा गोंयान आमी इम्प्लिमेंट करपाचें आसा. प्रपोजल आमकां येयल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. तें म्हटल्यार बल्ब, फॅन आनी ट्यूबलायट्स ह्यो सारके कॉस्ट प्रायसान दिवपाक. जे ट्रान्सफॉर्मर्स नवे घालपाक जाय किंवा अपग्रेड करपाक जाय तेजें आतां प्रोक्युरमेंट चालू जातलें. त्या शिवाय पोल्स तेजेय जातले आनी मागीर कंडक्टर्स आनी बाकीचे जे आमकां ल्हान बारीक सामान कितें जाय तेजे प्रोक्युरमेंट येता त्या थोड्या दिसान जातलो. आमचे डिपार्टमेंटाक आमी आतां एक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमचे त्या एरियेंतल्या आमचो आसा त्या डिविजनांतलो तांकां वर्कआवट करपाक की खऱ्यांनीच थंयसर सबस्टेशनाची गरज आसा काय ना ती. काही कडेन सबस्टेशनां ऑलरेडी आमी प्रपोज केल्लीं आसा, काही कडेन टेंडर जाल्लें आसा, टेंडर जावपाचें आसा. वी मे प्रोड्यूस अ सोलर पावर, नॉट कोल पावर ऑर एनी कायंड ऑफ द अदर. कोल ब्लॉकाक आमी हें करचो ना कारण आमकां गरज पडटली अशी दिसना पावर हें करपाक हांगा प्रोड्यूस करपाक. आनी आमकां तशें पोटेन्शियली ना कारण आमचो रिक्वायरमेंट कंपेर्ड टू बाकीच्यो स्टेटी आहा तितको रिक्वायरमेंट आमचो ना पावरीचो. आतां आमचो जो रिक्वायरमेंट आहा तितको आमकां पावर आमकां अवेलेबल जाता, म्हणजे पावर कमी खंय पडटा असो ना. फक्त काही वेळा तो आमकां मातसो म्हारग घेवचो पडटा. गोवा गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा कोल ब्लॉक्स घेवप ना म्हणून करून. जाता जाल्यार सोलर पावर जनरेट करपाचो आमचो एक हें आसा आनी त्या खातीर येता त्या सादारण 1-2 म्हयने भितर पावर पॉलिसी
गोवा गव्हर्मेंट फॉर्म्युलेट करता ऑलरेडी इट इज ऑन द पोर्टल ऑल्सो आमी ऑलरेडी पावर पॉलिसी जें केल्लें आसा सजेशन आनी हें मागयल्लें आसा ही पावर पॉलिसी आतां ते 1-2 म्हयन्या भितर जातली आनी त्या प्रमाणे खुबशे लोक खुबशे कंपनी गोंयांत पावर प्लांट घालपाक आतां तयार आसा जाता जाल्यार आमी ती प्रमोट करतले सोलर पावराचेर